मुरगांव पालिकेची सीओ दिपाली नायकाची जॉयंट सेक्रेटेरिएट म्हण निवड जाल्या। मुरगांव पालिकेच्या कावन्सिल मेंबरांनी तिका शेनवारा फेरवेल दिलो। आरडेक्स खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। आमकां 100% करपाक जाय। आमी आतां सीओन कितें काम केलें तें सोडून दिवपाक जायना। आमी तें काम तें फुडें व्हरपाक जाय। आयज चीफ ऑफिसरा कडेन मागता एटलीस्ट एक 40-50 मिटींग गेले आसतले तुमचे कडेन। पयलीं मिडियेचो कोची मिटींग मागता 60-70 मिटींग जाले आसतले। ह्यो आमी प्रेसाक सांगनात, आमी लोकांक सांगना, पूण आमी काम सायलंटली केलां आनी हो आमकां एक फोड मेळटलो आमकां। आयज कॉर्पोरेशन कावन्सिल नंबर 1 आसा, आमी ते नंबर 1 करपाक जाय आनी ती इतले वर्सां जाल्ली एक चीफ ऑफिसर करपाक। आदी सांगलें म्हणलें एक रॅलीज करता टायमार आमचे स्टाफ आहले, आयज म्हाका स्टाफ चड आहा पूण ते स्टाफ येयले बिकॉज ऑफ वन रिजन, बिकॉज ऑफ चीफ ऑफिसर ती डायनेमीक ते आमी कंप्लेन म्हाका आयको ना कोणाची, पूण म्हाका आयज एक सांगपाक आयज म्हाका एक चान्स मेळ्ळो म्हणून 7th पे मेळ्ळो, पूण आमी आमचें काम इम्प्रूव करतले। आमची कॉर्पोरेट म्युनिसिपल कावन्सिलाची इमेज आमी बिल्डअप करतले। अजून हांव म्हाका ड्रायव्हराक आमचे ड्रायव्हर की आमची इमेज म्हणल्यार आमकां म्हणल्यार आमकां सगळे लोकांनी बरें करपाक सीओ कशें। आयज स्टाफ येयले तुमी आमी म्हणटा सीओ बरें, फाल्यां तुमी जेन्ना रिटायर जाता तेन्ना तुमकां लोकांनी म्हणपाक जाय बरें काम केलां तुमी। रिकवरी हांव तुमचे काय उलयना, कित्याक हे सगळे उलयना म्हणपाक कारण सगळे ती भायर पडले तिचो आसा। आयज ती आमी जेन्ना दोगांनी मांड डिसिजन घेतलें तर नोटीस धाडया, आयओसीक धाडया। आयज खंय तरी आयओसीच्या रिकवरी केलेले आसा आनी एक फायनल स्टेजीचेर पावलेले आसा। हे जे इतली वर्सां कोणाकय जावना, हांव म्हणना तशें हांव ब्लेमूय घेता कोणाक, ताका कॉर्पोरेशन जाय सीओ सुद्दां तिथे इक्वली आपूण कितें आपूण आयला ना फाल्यां सगळें चीफ जातलो वचून खंय वचून चिंतलें जाल्यार केन्नाच डेव्हलपमेंट जायना। Especially, I would like to mention, I have never seen a politician like Thakur sir, because म्हज्या आनी केन्नाच ग्रह पडूं ना खंयच्याच MLA कडेन, पूण हांव एवरी टायम Thakur सराक एप्रिशिएट करता, कित्याक तर आमी केन्नाय हेड ऑफिसान गेली आमची फायल घेवन गेली, ही यूज टू फॉलो। तो एक आधार, येदो व्हडलो आधार आसता, हे जेन्ना त्या पोस्टार मेळटा, जेन्ना ती फायल उरता आनी जे सगळे ह्या स्टाफांनी म्हज्या दिन रात बसून केल्लें काम आनी सगळे करून आमी फायल धाडटकच जर फायल उरता आनी ती फायल जायना तेन्ना जितलें दुख्ख त्या ऑफिसराक जाता आनी तितलें कोणाक जायना, कित्याक सगळ्या कामाचो 0 रिजल्ट जाता। जी एक टीम अशी मेळून केला म्हणून आमी करूं शकले। एक ती चीफ ऑफिसर काय करूं शकना आनी तुमी जर म्हाका त्या वेळार म्हणिल्लें कितेंय कर आमी जाय तें आमकां करतले जाल्यार हांव हांगा 0 आसता आशिल्लें। म्हाका हो जो तुमी 1 नंबर लायला 0 तो तुमचो आनी 002